फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इन्वॉल्व आसा ह्या मॅटरात त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो आणि इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना. कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना. त्या खातीर हांवें पयलीं सांगलां म्हजें घर ऑलरेडी जितके म्हणजे डॅमेज जे केलां ते बांदपा खातीर हांव परवा भितर इन्स्ट्रक्शन म्हजे PWD हाडून करता आनी जितको एक्सपेन्सीस आहा पळय न्ही तो सगळो एक्सपेन्सीस तांच्या कडल्यान बेर करता. तिणी सांगलें सरकारा कडल्यान घर नाका नाका जावं बट हांवें जो प्रोसिजर सुरू केला पळय न्हू त्या सगळ्यांचेर एक्शन जातली. आमी हांगा लोक नाचता तशें नाचोंक हांगा येवंक ना. लोक फाल्यां सकाळीं लोक जाय त्या प्रमाणे फाटीं घेतलो. म्हाजे कडली केस फाटीं घेवची ना तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पळय न्हू सगळे ते गुंड येयले तितक्या गुंडांक भितरूय उडयतलो तेंचेर केस फायल करपाक जाय ती केसूय फायल करतलो. म्हाज्या डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी ती इन्क्वायरी 100% जातली आनी कोण कोण भितर आहा पळय न्हू तेचेर जितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. ती खंयच कॉम्प्रोमायज जावची ना. लोक कॉम्प्रोमायज जायत सरकार कॉम्प्रोमायज जायना. त्या खातीर एक्शन जावपाचें आहा पळय न्हू त्या 100% सगळ्यांचेर एक्शन जातली. सगळ्यांक तांकां दिसतलें कितें उरलेल्यांक आमी हाडून उडोवचें ना म्हणून त्या 15 जाणांक सोदता. बेळगांव गेले म्हाजे पुलीस आनी मुंबय बी पुलीस आहा तिकाय बी हाडपा खातीर. त्या ती वॉट एवर द थिंग्स लिगल कायद्यान कितें करपाचें तितके प्रोसिजर चालू उरतलो. तिच्या हेजेर आमी केस फाटीं घेतले आमी हांगासर कॉम्प्रोमायज जावंक येवंक ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.